सांग्यार IIT प्रकल्प सरकार करतलेच, मात लोक हाका अननेसेसरी विरोध करतात. खऱ्यांनीच ही जमीन जर कोणाची आसत जाल्यार ताणे पुरावे दाखोवचे, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला. तशेंच सांग्या IITक लागपी 1 स्क्वेअर मीटर लेगीत जमीन भात शेतकामाची ना. विरोध करपी शेतकार हे NGOचो आधार घेवन विरोध करपाक फुडें सरल्यात, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलें. अननेसेसरी विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा ती गव्हर्मेंट लँड. ओके, थोडे जाण फक्त एनक्रोचर आसा. परत एकदा आमी सगळो सर्वे बी तेजी डिटेलान मिटींग घेतल्या. ओके, लोकांनी असल्या नेगेटीव मायंड सेटांतल्यान भायर सरपाक जाय. IITक आमकां लँड दिवपाची गरज आसा. IIT येवपाक जाय. गव्हर्मेंट सायडींतल्यान सगळी जी कितें आमी लोकांचेर अन्याय जावचो, कोणाचो जो खरो कोणाचो रायट जो टेनंट हे लागलेलो आसत, कितें डॉक्युमेंट आसत जाल्यार तेणी कलेक्टरांनी सबमीट करचें. IIT हे पळय वॉटे आतां सर्वे आनी हें सुरू आहा, तेची टॅक्निकल टीम येतली. टॅक्निकल टीम ते पळयतली आनी ताज्या उपरांत तेंचो जेन्ना ओके गेलो काय ताज्या फुडलें सुरवात. They should come with me. I will show me a single 1 square meter area भात शेती आसा एग्रीकल्चर. I do not know ते फार्मर जाय जर जाय म्हाका खंय आसा ते दाखय न्ही. When I am saying that ह्या जमनी they may be farmer somewhere else. If they are collected, जर फातर्पेच्यान येवन हांगा जर फार्मर म्हणटा जर जाय तांकां कितें लिंक आसा हांगा हे एनक्रोच करून म्हाका विचारपा जाय. ह्या प्रॉपर्टीन सरकारी प्रॉपर्टी भितर 3 बंगले कशे आयले राजस्थानीचे परके हातूंतले राजस्थानीचे बंगले थंय रावले. ह्याच लोकांनी फार्मर म्हणटा ती आपली जमीन म्हणून फसून ते राजस्थानीक विकले आनी तांणी 3 बंगले काडले, ते डिमॉलिश केले. आतां